जय श्री राम। शुभ सुप्रभातम। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जना जना, दीप आराधने भाव, दीप ज्योति नमोस्तुते, आत्मा ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मा ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मा ज्योति प्रदीप्ताय, गुरु ज्योति नमोस्तुते। आणि आमगेल आईची चीफ गेस्ट भायरी दीप प्रज्वलन करून इतले चंद करून श्लोक सांगून आमच्या सगळ्यांक एक मंत्रमुग्ध केलेलं आहे. मास्टर अंकुश भट्ट आमगेलोट साजी. हे जगत्याची एक रंगमंच म्हणून लेखल्यारी हांतू आम्ही पात्रधारी आम्ही अभिनेता म्हणून विलियम शेक्सपियरान म्हणलेलं आसा. आम्ही एक जीवन अंतू जन्म दोकोन मरण ताई आमके किरदार असता ते आमगेल नाव हे नावाचे एक किरदार आमका अभिनय करू जावचे जाल्यारी एक जीवन अंतू नमुनवार नमुन्याचे एक पात्र आम्ही घेऊन येतो म्हळ्यार ताका माध्यम असचे एक थिएटर म्हळ्यार आज तुम्ही राय जावन आसा बरो एक दीस भिक्षुकाल ऍक्टिंग करू पुरोची ते पात्र अंतू ते किरदारान तुम्ही मुळगून ते ताजे विशयार तुम्ही संशोधन करून ते मनशाले कितली कष्ट कितली सुख म्हणाले आमके कळता. सो थिएटर वर्कशॉप त्याच उद्देशार आस की तुमगेल्या भितर अशी ते कौशल्य आम्ही केतून भायर काडया म्हणाल खातीर आज हे थिएटर वर्कशॉपाचे आईल समस्त आमगेले कॅन्डिडेट्स पार्टिसिपेंट्साक वेलकम करच्याक हांव आमगे अध्यक्ष श्री सी ए नंदगोपाल शने मामाक विनंती करता. देवाक गुरुवर्यांक मालगड्यां साष्टांग प्रणाम करून कोंकणी भाषिक लोकांगेले श्रद्धास्थान विश्व कोंकणी केंद्राक येवन पाविले सर्वांक मेगेले मोगाच्यो नमस्कार. कोंकणी आवसूल सेव करूक पूर जनांनी ಒಟ್ಟು मेळ्ळ्यार मात्र कोंकणी मुखारसून अभिवृद्धी जाता म्हणल्यार एक ध्येय आलोचन करतना विशेष जावन रंगभूमींत आमगेले मस्त समाजाचे जन इन्वॉल्व जावन नाच त्या विशयांत आमी पळोवच्याक गेल्यार कॅथोलिक कोंकणी लोक तांणी मस्त ऍक्टिव्ह जावन मस्त कार्यक्रम तांगेले बरोवपी जावो असलांतू पोएट्रीक जावो ताका परत तांणी मस्त फोकस करून थिएटराकय मस्त फोकस करून करचे एक अनुकरणीय जावन आसा. आजी तुमी तुळू सिनेमा जावो तुळू रंगभूमी कितलो वाडून आयला आतां एक 10-15 वर्सांत म्हळ्यार तुमी पळोवन आसा. तशीच आमी एक विश्व कोंकणी केंद्रातर्फेन एक थिएटर वर्कशॉप म्हळ्यार नॉर्मली आमी ते यंग आसतना तांकां चेडवांक कॅच करता म्हळ्यार ते सांप्रायरी तुकून तांकां ते ट्रेनिंग पुरो मेळटा गेल्यार तांगेले तांतूले पोटेन्शियल आमी भायर हाडूं जाता म्हळ्यार एक ध्येय एक 10 वर्स तुकून 16 वर्स भितर आशिल्ले चेडवांगेले एक थिएटर वर्कशॉप रेसिडेन्शियल हांगा राबून 3 दीस म्हळ्यार नॉर्मली सकाळी येवन सांजे गेल्यार तांकां आमी कसं केल्या वरी जायना म्हणटना एक 3 दिसा रेसिडेन्शियल थिएटर वर्कशॉप करया म्हणून एक डिसायड केलें. आनी हे थिएटर वर्कशॉप हे एक थिएटर वर्कशॉप म्हणलें का म्हणना हे आतां पास ऑक्टोबरांत एक नवरात्री वेळार एक रज येता एक 15 दीस की रज येता तेन्नाय आमी करता. हे लॉजिकली मुखारी वता आसता कसला म्हळ्यार आमगेलो मुख्य उद्देश कसो म्हळ्यार एक विश्व कोंकणी केंद्रातर्फेन एक टीम करता थिएटराचे आमगेले यंगस्टर्सांक घेवन आमी एक टीम करता मुखारसून आमी एक तंड करता हांतू म्हळ्यार एक उद्देशार हे कंटिन्युअस प्रोसेस हे त्या थिएटरांनी निमित्त कसं जाता म्हळ्यार तुमकां मस्त फ्रेंड्स जाताची आज आमी एक 60 चेडूं रिजिस्टर केल्ले हे एक 60 जनांगेले एक नेटवर्किंग जाल्लें हे मुखारसून आमगेले एक नेक्स्ट मुखार वतना हांगेले एक व्हड एक कनेक्ट जाल्लें मुख्य उद्देश कसो म्हळ्यार आमगेले एक लायक टीम बांदूक
आमगे एक समाज अंत एक यूतांगे एक स्ट्रांग आम्ही एक हँकर कामळले एक मुख्य उद्देश देव सकडांक बर कॉर्मोन सगून मेल दोन तरंगा स्वागत आहे. सो आमगे चीफ गेस्ट अंकुश भट हाका एक मेमेंटो दिवन लक्ष्मी माये गांवकर निमून घेता. आमगे उद्घाटना समारंभाक मुक्तला हांगा आमगेले शिबिर आता आरंभ जाता. अतेक दोग जण लायन वार्डिक ततन तंतु त्या वार्डिक ಎಂತ कोण यान तो फ्रिज सोय वर अत एक चल्ले रिवर क्रॉस कर का तिका तर तंत फुल मसाला असता ती रब 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 तंतु ती क्रॉस करता कशी मनसांगे मागे ती मरता ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ತಾಕ ನಕ್ಕ ತಳ್ಳಲ್ ಪೋಡಿ ವಾಡಿ ಮಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಗೆಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಾಕ ಸುಣೆದಲ್ಲೆ ನಂಕಾಕ ಗ್ಯಾತುಗೆ ತಾಕ ಸೋಳಿಗೆ ನಂಕ ಆನಂದನ್ ಪಾವನಂದನ್ दावेरे पया खेळोंगेलल बब्बा अम्मी गरा अप्पोया गरा एनिद्रले रम्मी गंडी तप्पोया. Very good. नाच रे मोरा कते कते गाँव गाँव नाच रे मोरा बुर 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 बुर. Ready, 1, 2, 3, start. Ready, 1, 2, start. ए परो संತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ए ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ए ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ ಬೇಗ ಬಾರೋ ए ಬರ್ತೀನಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸರಿ ಸರಿ ಅಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಏ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿ ए अम्मी बारे ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ಬಾಲೇನಾಗಿತ್ತು ನೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತು ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತು ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು ಅವನಾಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತು ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು. बड़ा मास्क एक मास्क बिकतारी आम्ही केला ना मास्क ओके खाली मनुष्याला मात्र नाही प्राणीचे मुख वाढवतात नाटकारी त्याला अस्थिर रूप नो पात्र त्यांना अस्थिर मुख वाढवका आणि वाघ आला तसे विंगड मुख वाढ आमका नाटक बिकतारी सांचेड नाटक बिकतारी आमका उपयोग पडतो नो.
विश्व कोंकणी केंद्र साधना बळग आणि वर्धनी हाजी ओट्टू मेळ्ळेर चल्लले हे 3 दिसाचे थिएटर वर्कशॉप भारी एक चंदायरी शिस्तारी चल्ला म्हणून हांव लेखता. टायम टेबला प्रकार आशिल्ली त्यामुळे आमकां फोटोज पुराय येता आशिल्ले. चेडवांनी मस्त चंद कोरून पुराय वेला तशी आतां तांकां एक सना टेस्ट इतली 3 दिसान कसं पुराय शिकलेची म्हणून आमी पळोवया. आतां हांव स्टेज साधना बळगा टिमाक ओपसून दिता. सगळ्यांकय हार्दिक स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र शक्तिनगर मंगळूर हांनी मांडोवन हाडलेले 3 दिसाचे वसती रंग कार्यागाराचे अखेरीक आमी येवन पावलींची आमगेले सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरू जाता. सकाळ पशी फुडें आमी एक देवाल उडगास काडचाची गणेश स्तुती सांगतल चेडवा दयकोर मुखार येवका म्हूण निमगून घेता. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. ओम गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नो दिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामविक्रमतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम. प्रप्रथम जावन तिरंगी आमचो बेस म्हळ्यार देशभक्ती गीत प्रस्तुत करताची. हेची रचना लोककवी मनोहर राय सरदेसाई हांनी बरयलेलो आसा आनी राग संयोजन समिता शेणे निट्टे हांनी केलेलो आसा आनी तांची क्लासा वताची. हें पद आमकां श्रीमती सुचित्रा शेणे हांनी शिकयलेलो आसा. तुमगेल मुखारी ह्या 3 दिसाच्या रंगतरबेती कार्यागाराचे अनुभव संचाक मिगल सहपाठी जावन आशिल्ले शैलेश हेगडे आणि अंकुश शेणे. सगळ्यांके नमस्कार. हांव शैलेश हेगडे सायबर कट्टे ब्रह्मावर तुकून आयलो. म्हाका हांगा मस्त जन फ्रेंड्स मेळ्ळे. आमी 26 चले चेडू एका रुमान तुणी जालेले भारी गमत जालेले. हे म्हगेले फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स. हांगा खाण जेवण आनी न्हिदोचे पुरा वेवस्था लायक आशिल्ले. कॅम्प फायराचे म्हगेले एक्सपिरियन्स फर्स्ट टायम कॅम्प फायराचे. कॅम्प फायरान हांव मस्त डान्स केला आनी लायकून एन्जॉय केलो. आम्ही सकाळी 5 गंटे उठून योगाभ्यास आमकां नागेश मामान शिकयला. हांव घरा भायर राबचे फर्स्ट टायम. नमस्कार. हांव अंकुश शेणे कॅनरा स्कूल डोंगरकेरी आनी हांव 7 क्लास. आमकां सूर्य दिवस रात्री कॅम्प फायर आशिल्ले. तातूंत आमकां मस्त गमत जाल्ले. आमी डान्स केल्ले. रक्षकान आमकां झुंबा डान्स शिकयल्या. तांत आमकां मस्त गमत जाल्ले. सगळ्यांकय मिगेल मोगा नमस्कारू. हांव निरोशा कामत. हांगाचे कॅम्पस बारीक क्लीन आनी सुತ್ತमुत्त वातावरण शुद्ध आनी शांत जावन आशिल्लो. असले कॅम्प आयोजन केल्यारी हांव येता म्हणून हांव सांगतस. धन्यवाद.
सगळ्यांक नमस्कार. म्हगेलें नांव इशा शेणे. हांव कारकाळ देखून आयिल्ली. हांगा एक बुक कॉर्नर म्हूण आसा, थंय आमी वचून बूक आनी प्रवास जेता. म्हाका मस्त खुशी जाल्या. मस्त आमकां मस्त प्रकारा बूक आनी आसा. तशीची अशी घर सोडून हांव फस्ट टायम रावचें. म्हाका मस्त खूश जाल्या. 3 दीस जालेले कळ्ळी. आनी अशें आसल्यार हांव येता. आनी हांगाचे वॉलंटियर्स मस्त लायक आशिल्ली. ती विद्याकल्पकतांनी मागीर साधना बळगातांनी लक्ष्मीमाय विघ्नेश अण्णा तांणी मस्त हेल्प केला आमकां. मागीर तांणी आमकां मस्त फ्रेंडली जावन आशिल्ली. म्हळ्यार आमगेले लोट्ट मस्त मिक्स जाता आशिल्ली ती. आनी तांणी आमकां आमगेलेची घरकडच्या मणक्यांनी ट्रीट केल्या. म्हाका मस्त खुशी जाल्या. हें थिएटर म्हळ्यार रेसिडेन्शियल कॅम्प आयोजन केलेलें विश्व कोंकणी तांकां आनी साधना बळगा तांकां आनी म्हाका हांगा येवच्याक अवकाश दिला तांकां सगळ्यांक धन्यवाद सांगता. आमगेल्या कार्यक्रमात स्वयंसेवक जावन आयला श्रीमती विद्या प्रभू हांनी तांगेला अनुभव सांगू का म्हणून निमगून घेतास. चेडवानो तुमकां हांव रिक्वेस्ट करतास घरकड वय तशी कंटिन्यू करा. ती 3 दीस तुमी शिकिल आसा. तुमकां एक छंद एक शिकिल तुमी विसरनाशी. तुमी हेंच घरकड वय पालन करका म्हूण हांव रिक्वेस्ट करतास. भारी खुशीर एन्जॉय केलें चेडवान. तांगेल रिजर्वेशन तांगेल फ्रेंड्साक फस्ट बुकींग आनी पुरो जालेलें. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ केला आमी फ्रेंड्सा सोडून तुमी विंगड फ्रेंड्साक कोरून घेवका म्हूण सांगून. आतां स्वयंसेवक जावन आयल्या श्रीमती भाग्या भट्ट हांनी तांगेला अनुभव सांगू का म्हणून निमगून घेता. सभेर आशिल्ल पुराय जाणां आमगेले नमस्कार. हें 3 दिवस एक्सपिरियन्स भारी गम्मत जालें. इथे म्हळ्यार चेडवा इतले 60 चेडवा लोटू रावचे एक आमकां व्हड विशय. म्हळ्यार आमी आमगेलें घर विसोर आयल्यान आमगेलें कुटुंब म्हळ्यार आतां विसोर आयल्यान 3 दिवस. आतां तुमगेल मुखारी कोंकणी युवा शक्ती म्हणलेला कोंकणी भावगीते प्रस्तुत करताची. परदेशांतू गावांतू आनी घरांतू देशांतू परदेशांतू गावांतू आनी घरांतू मधुर कोंकणी उलोया. आतां तुमगेल मुखारी कृष्णा मळार लघु नृत्य प्रस्तुत करताच. तुमगेल मुखारी एक भारी चंद लोकवेद नृत्य कोरून दाखयतासाची आमगेला सहपाठी. आतां ह्या 3 दिसाचे वसती रंग कार्यागारांतू शिकिल्ले 2 नाटकुळो आमी तुमगेल मुखार प्रस्तुत करताची. सुरवेचे
आमगेले ನೇತ್ರಾವತಿ ಮಳೆಲೇಕ ಸಾನ ನಾಟ್ಕೊಳ್ಳು कई पळेलारी वत या गावांत या एक रूख सडलारी आणि काही ना एक पुण्यात्मान अंगताळे बंदिला मात्र तुमका एक विषय गोतरसे त्या तळ्यान तू उद्दाकाना आईल बळ्या पुंजाल कट्टेचे रामरायान गावात बांधले एक तळे पुंजाल कट्टेचे रामरायान गावात बांधले एक तळे तळेचे उद्दाक अटून गेले दुर्गती लागली रामरायाक नमस्कार 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 तुम्ही तळ बांधून दिले होय ना मात्र त्या तळ्याक उद्दाक ना उदक ना वही तुम्ही एक वेळा ओटून पळे ना जाय जाय ता ओटून पळेता होई अंतर उद्दाची ना त्या पुरा तुम्ही केलेले पुढली जन्माचे कर्मफल कंच कर्म फल ये हन्नी पुरा कोयलू राम पुरा अगली भीतर गालू मलिन कोण सडले आता तुम्ही अंत उद्दय उचवारी करा ना हाँ जाय जाय आता होता पुंजाल कट्टेचे रामरायान गावात बांधले एक तळे तळ्याचे उद्दाक आटून गेले दुर्गती लागली रामरायाक तळ्याचे उद्दाक आटून गेले दुर्गती लागली रामरायाक अम्मा तू कोण हाँ मैं नेत्रा नेत्र म्हणल्यार त्या नेत्रावती वा हाँ तू कसं रडतास अम्मा रण आशेनी कसं करचंय एक जो दोन्ही पुरा वाईट जल्ला म्हणल्यारी जनान पुरा आवशील कडेन कोयरू राव माती आणि नकनतील वस्तू पुरा घालून मग मलिन करतसच आता तुम्ही कसं करता ती आव एक निर्धार घेतला कसं निर्धारता हांव हंग दुखून वत्ता काही वत्ता तुम्ही स्मशानाक कशी पुरा सांगू नका ती तुम्ही एक वेळा तुमकां बबनाळे उत्तर घेऊन पळया कसले जावो मिगेल उत्तर हांव वत्ता महादेवा महादेवा काही असतो अंग्या तुका बैले का बुद्धी सांग नेत्रा मग तुगेल पुरा विषय कळला तुगेल निर्धार मागशी घ्या हा बिगेल निर्धार मागशी घ्याना हजार वरह दिल्लारी मेळ्ळा तुगेलवरी अर्धांगी जलबाद येनाशी अमकार कोका जलदेवी तू नेत्रावती हजार वरह दिल्लारी मेळ्ळा तुगेलवरी अर्धांगी जलबाद येनाशी अमकार कुका जलदेवी तू नेत्रावती जलमाता जय नेत्रावती जलधारे तू नेत्रावती तू कितलं म्हणला रे म्हातारी गणी नव्या ना इतलं म्हणला रे वय शा महादेवा महादेवा महादेवाला उत्तर
के मॉल दीनी अम्मा अम्मा तू कसा करता वत्ता काही स्मशानाक उपास सांगू नका ती तुम्ही चमकलारी आमकी वंचुके के जायना मोरका की कितलो मी वंचुका तुम्ही अंगार अब्बा काही वाचू नका ती ना त्यांनी सम्म सांगतासाठी तू वाचू नका वत्तास नेत्रा नेत्रा चमकली तमका उद्दा के मिलना पाव से मिलना ते कौन तुम्ही काही वाजतासाठी आम्ही गाव सोडून वाजतासाठी कसं लागतं उत्तना साव कसं करते आता नेत्र चमकल नेत्र मला नेत्रावती बाई आणि आम्ही वांचून ब्रेदन कसं ना आम्ही वचला भूमिका कामत, शैविका किडी, निरोशा कामत, वंशिका भट, आदित्य भंडारी, गीत यंपाल, सिद्धार्थ नायक, आदित्य भंडारी, तन्मय नायक, प्रत्युष पेगिने, कार्तिक हेगडे, वेदांत भागवत, सिद्धांत कामत, सत्यप्रसाद नायक, विष्णू पै, येतात क्षणे हे रंग कार्यागारांतू शिकेले अनेक सान नाटकुळो केंपी तुमगेल कार्य आमगेल चेडू प्रस्तुत करताची सोमनಳ್ಳಿ मळ्ळेलेक गाव आशिले सोमज्जी मळ्ळेलेक मंतर आशिली सोमज्जीक एक नाती आशिली तिगेल नांव मुन्नी 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 खंय गेल्ली म्हणून आई चल्ली सगळो दिवस भोवच्या ला 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 कसा बाप्पा मा ह्या राजा वेळारे निदो चेक सोना केदन पळेला ताकरी हा करी बाप्पा मा केंपी काय असा को 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 कितने कामसगी अनेकई पोळा पोळ काढता ला 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 केंपी आईलवा मग कितला बेजार जल गोतस्वा तू खई चमकलेल म्हणू खाण खाल्ली वे तुवे ना अथावा बापा मला निंगून येता कसं काण केला म्हणू राब हा वेटली येनी मिगेल अट्टो मिगेल हळ्ळे पटला मायला हो वय वा जाय थांब हा विषय बापा मला सांगता जाय बापा मा कसं चढला खाण जल्ली वा वय कसं काणक पोळो ओ वय वा एक तुक्का एक मक्का मागीर केंपी का हो वय नवा राबा गा या एक केंपी दी केंपी मात्र नाही तिगलొట్టు तिगल पटला मेळल्याची तांक कसा म्हणता माग गोता तांक म्हण तिन्नी पोळ केला म्हण बापा मा आम्ही वांटून कवका
नाचलरी त्या देव आमका मेचवाना हंगे चलडा बुदन तिक गा या घेऊन वांटून खा जाय La 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 हगूर कायाची काय गडपीट ना केपी बोल कशी अस लायक दल्ला आणि दोन पोलं मिळणार चांग आसिले नुता बैस आमक्या एक पण म्हणलेले कष्टारी तशी गेल्लर कडे तश करूनच शिस्त सुका वै शिस्त सुका बा पूरा नुता बैस ಕೆಂಪಿನ ರೊಳ್ಳಾರ್ ಮಾತ್ರ या सगळे गावा उजवाड मेळटा ओ वैवा अंगाची दवर रे कोण रे तुम्ही हाव केशव केशव तू आणि विघ्नेश विक्की वा तुम्ही खय दुखून आयले आम्ही सांगते दुखून आयलीची वै मई मागचे ग्लास उद्दा दिता वा पिवचाक नी 2 ग्लास उद्दा चलडा जाय पप्पा तुम्ही आमगेल कॅम्पिन रोण जतरीन चमकालेले नाही बा कॅम्पिनात पण पुढे आम्ही असं सांगते का ना ना आमगेल कॅम्पिन रोण जतरीची सकाळ जाऊच्या यो कसं पिशीची उरले तू मुन्नी कॅम्पिनात पण पुढे आम्ही ते सांगते असाची मुन्नी उद्या कॅन्सल बस सांगते कुंची रे बस तिघी ना आमगे कॅम्पेन विषय उल्लो चायला कुशल तू कुठे जमाशील तू सुरा वासा या मांतारीला उल्लत नाही ए तुम्ही कोण रे आव रामू हो रामू बा तू श्याम हो श्याम बा तुम्ही सांगते होची नाही ले बा ना बा आम्ही गद्दा दुकान आयल्यांची गद्दे दुकान बा तुम्ही आमगेल कॅम्पिन रोण जल्ली स्वतः चमकलेले बा ना बा तुमगेल कॅम्पिनाची पुशी पुढे मी होतो नाही चालला ना ना आमगेल कॅम्पिंग रोण जत्तरीची सगळे गावा उजवाड मेळच्या तू कसं पिशी शवले तशी म्हणतात ए पिशी कोणा म्हणता बस आम्ही रान्ना चमकल्यावर कॅम्पी घेऊन या गावा उजवाड जाय ना नवा जाय जाय तशी करूया केम्पी यो केम्पी गासणूरनक चंकलियाजी को 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 ऐकस आन बैसायची अरे कळूक जाता ಇಲ್ಲ बापा मा कळूक जाता ಇಲ್ಲ मग बाई करतेस मृग येऊन आमको चकब्लरी आमका मृगा भिवका म्हणना आता मी मनशा भिवका आमच्या केम्पी असताना आमको भय कसं ना इथे नव्हता वही विकला लाई कमाई जाता कतोऱ्या वही वही कतरला रे अंगल काम झालं वही वही
आमगे काम जाता कसली शब्द ऐकल मू तू कोण हांव कृष्ण हा कृष्ण वा तू कोण हांव गोपाल हा गोपाल वा तुम्ही केदार आयला हांगा आम्ही तवडी आयला आमगे कॅम्पेन आनी किरोण निमू आम्ही ताच पुढे आयला ना 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 आमगे कॅम्पेन रोन जातारी या सगळे गावा उजवाड जावच्या ना मये तुमगे केंपी रडलेल मितीन गावा उजवाड जावची नाही रा पप्पा मागीर कशी उजवाड जाता परिसर नियमा मिती उजवाड जावच्या साहित्य अनिकेश नायक प्राजक्ता नायक अनघा पै निधी भट विभू पय्यम किरण पै अनुष्का भंडारी विनीत भट ओय कुंडलिक भट जीशेष पै सूरज के अनंत प्रभू अवनीश भट उल्लास प्रभू धीरज पै इतली थोडे वेळांतू हानी इतली पुरा शिकयला साधना बेळगा टीमाक एक जोर जावन चप्पाळ मारका म्हणून हांव निमगोन घेता पयनूर रमेश पै मामसाची हांनी एक्स ट्रस्टी आशिल्लीची विश्व कोंकणी केंद्रात तांतू सांगिल्ले भंय तांतू तत्व सांगला आमी प्रॅक्टिकल करून पळयला ते रिजल्ट आमकां मेळ्ळा अशें म्हणून आमी खात्री करताची आनी आमचे भितर कन्फर्म करताची फाय आमी मेले नंतर आनी कोणें हें पट्टी म्हूण सांगून जे मेळयले तरी आमी आत्तां बरोवन दवरला तेका आनी ओटू मेळ्ळ बरोवन दवरला अशें म्हळ्यार ते सर्टिफिकेट तात्पर्य तशीच आमगेले सभा कार्यक्रम प्रारंभ जावचे आसा आमगेलायचे अतिथी चीफ गेस्ट एच सतीश नायक एक हास्यमयी एक केन्नाय एक हास्यन्मुखी तोंड दवरून आसचे आमगेले सतीश नायक मामा आमगेलो टासाची तांकां स्वागत आयच्या कार्यक्रमाक प्रेसिडेंट श्री सी ए नंदगोपाल शेणे मामान तांगेले अभिप्राय सांगका म्हणून हांव विनंती करता आनी पुराय एक महान व्यक्तीन पुराय कसं की तांगे लायफांतू तांणी कसं की साधन केलें तुमकां पास ऑन करची त्या बॅटन मनाक गेलो तुमकां म्हणटाना तुमगेलो तुकून वचचे शिवाय हें कसं की गुगलांत कोण की केलें पळोवन पुराय शिकच्याक खंडीत सादी जावन आसा आनी विशेष जावन कडेर जावन सांगचे कसं म्हळ्यार विश्व कोंकणी केंद्रांतू येदोळताय आमकां पक्षा चिलपिली शब्द मात्र कॅम्पसांत आशिल्लो इता म्हळ्यार सकाळीं योगा करतना हांव पळयतना पक्षा चिलिपिली केन्नाय आसता ते 6 घंट्याक ह्या पट्टी आमगेले कोंकणी चेडवांगेले चिलिपिली मस्त आयकेले सो भारी खुशे विशय मुखावेल दिसांतू संख्ये विंगड विंगड दूर तुकून आयिल्ले संख्ये मस्त उणे आसा आनी विशेष जावन कोंकणींतूय विंगड नमनेचे बोली आशिल्ले पंगडय मस्त आसाची तांगेले रेप्रेजेंटेशन हें हांतू भारी उणे आसा तांकांय मुखावेल दिसान चड जाणां इनवॉल्व करून आमी एक कोंकणी खातीर असल एक प्रोग्राम करून एक टीम करका म्हणलेकला तुमी पुराय टीम मेंबर्स कळवा तुमी आज हें प्रोग्राम जावन वच्चे म्हणलेकू नाकाचे तुमकां आनी नेक्स्ट टायम आमी त्या वॉट्सॅप ग्रूप केला तुमकां तांडून आमी हांगा ह्या प्रोग्राम आपूण हाडटा येवच्या रेडी आसा न्हू तुमी जालें इतलो सांगताची देव सगळ्यांक बरें कर म्हूण सांगून मेगेलें उत्तर समाप्त कर आतां आमगेले मुख्य अतिथी एच सतीश नायक मामान तांगेले अभिप्राय आनी चेडवांक एक 2 उत्तर सांगता म्हणून हांव विनंती करता वेदिकेर आशिल्ले महान भाऊ आनी येदरा आशिल्ले सकट महान भावांक म्हगेले प्रिती नमस्कार हांव 3 दिसाचे कॅम्प रेसिडेन्शियल कॅम्प म्हणटना म्हाका म्हगेले सनपणा उडगास आयलो इता म्हळ्यार 8 क्लास हांव आसतना 1967 NCC कॅम्पाक गेलोलो कुशालनगरांत तें जिवन म्हाका आजीकय काल जाल्या वरी उडगास आसा तशी तुमकां इतले जाण चेडवांक हें एक मेळ्ळेलें ऑपॉर्च्युनिटी तातूंत कितलीं जाणां लायफांत फस्ट टायम घर सोडून राबिले म्हळ्यार आतां आज्याल घर कडेन राबून अशें पुरोची बट विंगड कडेन घर कडचे आनू आम्माक सोडून राबिले अनुभव फस्ट हें तुमगेले जिवमानांत केन्नाय व्हरता सो आनी हाजे खातीर आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राक तुमी
जीवन पूर्ती चिररणी जावन असू का कित्याक मारी तितले दुड्ड खर्चून तितले रिसोर्स पर्सन्साक हाडूं हें एक करचें म्हळ्यार सादारण एक 2-3 वार्डीक ओटूची एक दीस केल्या वरी तितलो व्हड जबाबदारी काम चिल्लर काम न्ही कित्याक म्हाका गत आसा समा 4 जाणां ओट करूं आमकां जायना तशें आसतना इतले जाणांक ओट करून इतले चंद रितीरी तें ते चेडवान दिलेले ते परफॉर्मन्स पळयतना म्हाका बदाची इतले संतोश जाले की ती नाटक करतना जेवो खंयच्या ती चुकी जाल्यार तुमी कसले बेजार करका म्हणना सो आमी मनुश्य जल्मांत चुकी करूनच आमी वाडचे त्या निमित्ती तुमकां सगळ्यांक कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा नमस्कार थँक्यू